दिवचले साळात 24 वरां उदक मेळना जाल्यार साळ पंपिंग स्टेशन बंद उडयतले म्हूण साळांतल्या गांवकारांनी शिटकावणी दिल्या। आयतारा ग्रामसभेत पंचायतीन थाराव घेतलो। साळांतल्यान सगळ्या बार्देस वाठारांत उदक वता, मात साळ उदकांत पातीशेर। ह्या फुडें असल्यो गजाली खपोवन घेवचे ना आनी उदका खातीर खंय सरकारा कडेन भीक मागचे ना। साळ ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये पिण्याचे पाणी पुरवठा संबंधित खात्याने पूर्ण वेळ न पुरवल्यास साळ बंधाऱ्यावरील पाणी पुरवठा बाहेरील गावांसाठी बंद करण्यात येईल। यावर संबंधित खात्याने 8 दिवसाच्या आत कारवाई न केल्यास यावर ग्रामपंचायत मंडळ तसेच ग्रामस्थ जमून स्ट्राईक संप करण्यात येईल व पंपिंग हाऊसचा ताबा घेण्यात येईल। 8 दिवसांनी एक टँकर येता, तो बी एक बॅरल दिता, अर्धे बॅरल दिता वयता। आणि टँकरा बरोबर 2 घागरी गेलो। बाबा भीक मागता आम्ही त्याच्याकडे, बाबा घाल रे 2 घागरी, घाल रे 2 घागरी ह्याची पाण्याची। आता पाणी खातीरच मुद्दाम आम्ही हेका लागून येयला, घरातली कामां सगळी उडयली बाजूक आणि पाणी खातीर येयला। पाणी भीक मागची पडटा आमकां। आम्ही 4 तास उदक किंवा 5 तास उदक आता मागिना आणि आमकां ते नकाय बी। आम्ही ह्याच्या फुडें आमकां साळान म्हणटा ते सख्या साळान 24 तास उदक जाय। आता खूब जाला, आता आमी भीक मागूंक वचपाचें ना कोणा। आणि जर आमकां ते हें जावंक ना जाल्यार हांव तुमकां सांगता मिडिएचर आमी आमरण उपोशनाक बसतले आणि होय प्लांट बंद करतले आणि अस्नोड्या वचून अस्नोड्या प्लांटार आमरण उपोशनाक बसतले। हें हांव सगळ्यांक उतर दिता। तें उदक हांगासलें उदक साळांतलें उदक पर्वरी मेरेन पावयलां आनी आयज आमकां हांगा उदकाक आमी तळमळटा। आमची बायल भुरगीं पळय कशी रस्त्यार काम धंदो सोडून हांगा येयले। आतां जर हेजेर कितें एक्शन घेयना जाल्यार आमी फुडल्या 3 तारखेक पावर प्लांट हांगासलो पंपिंग स्टेशन बंद उडयतले म्हणटा उडयतले आनी हेजी संपूर्ण जबाबदारी म्हणटा ती सरकाराची आसतली। हांव गांवचो सरपंच आहा, तेन्ना गांवाच्या लोकांनी खुबशे म्हाका पयलीं 2-3 म्हयने पाण्याचो विशय सांगत आसा। म्हटल्यार हांव हेका फोन तेका फोन म्हणून टँकर हें करून एडजस्ट करता। पूण आतां विशय असो जाला, आमच्या गांवांतसून पाणी सबंद गोंयाभर पावयतात आनी आमकां पाणी ना। तेका लागून म्हाका गांवाभर रावचो पडटलो। म्हाका तेका लागून आमी कंप्लीट स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें आमी तेचेर। आता पळोवया गोंयच्या हेर सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। म्हादयचेर केरी 70चे विवेकानंद पर्यावरण संस्थेन दिवचले पथनाट्य केले। जागे जायात, उठलेले लोक पेटून उठात। आम्ही हांगा जमल्या जागे घालपाक। पूण आयच्या जागराचो विशय तरी कितें? कोण न्हिदला आणि कोणाक जागे करूंक जाय? कोण न्हिदला? आख्खे गोंयकार न्हिदल्यात। तुका कांयच खबर ना। जाणा गोंयांत कितलेशेच प्रश्न आसात आनी पूण कोणाक पडलेले आसा कोणाक खबर ना। हांव ज्या विशयाचेर उलयतां तो विशय म्हणजे म्हादय। हो सरकारचा जो विचार आसा ह्या विचाराक आमी ठाम विरोध करया। आमचे मंत्री आसतले, आमदार आसतले, त्यांचो जो अधिकार आसतलो तो अधिकार आमी अप्लाय करून सरकाराक आमी भाग पडया। आमची म्हादय आमकां जाय, कित्याक तर म्हादयच आमचें अस्तित्व आसा आनी सगळें सार सर्वस्व आसा। आणि अशाच प्रकारची पथनाट्य जी आसा परभरी, म्हापसा, पणजे, फोंडे हांगासर आमची पथनाट्य जातली आणि लोकां भितर जागृती करपाचें काम जे आसा तें आमी चालू दवरलेलें आसा। गोंय विधानसभा संकुलात शिवाजी महाराजांचो पुतळो बांदचो म्हूण दिवचलचे शिवप्रेमींची मागणी। शिवाजी महाराजांमुळे आमकां हिंदू म्हणून आयलो आहे आणि या शिवाजी महाराजांचा पुतळा सचिवालयाकडे व्हावा अशी आमची शिवप्रेमीयांची मागणी आहे। राज्य कारभार कसो बरो व्यवस्थित करचो हे छत्रपती शिवाजी महाराजान आमकां शिकयलें। सुंदर शिल्प मांडवी नदीच्या तीरावरती राजधानीमध्ये बहुमानाने उभं राहावं यासाठी आम्ही सर्व शिवप्रेमी एकत्र येऊन हे आवर्जून विनंती करतोय। असा पुतळा हा होणं हे आम्ही मागणी न करता सरकारने स्वतः पुढाकार करून हे करायला पाहिजे होतं। शिवाजीचे जे मावळे आहात तांकां गोंयभर आमची हे आसा की तेचेर सगळ्यांनी हे जे कार्य आसा हे बिचोलीच्यान जे कार्य सुरू केलां ताका सगळ्यांनी हातभार लावचो। ओपिनियन पोला निमतान शाबू देसायचे यादस्तीक कुंकळे मशाल रॅली जाली।
आमी जेन्ना ज्योत हांगाच्यान भायर काडिल्ली 1967 कित्याक लागून ओपिनियन पोल जिखपा लागून आनी जेन्ना शाबू देसाय मुखार सरलो धाडस घेवन ताणें शांतादुर्गे नांवान ज्योत काडली आनी हें स्थळ शांतादुर्गेचें. ह्या थळांच्यान तेणें ज्योत भायर काडली. आख्ख्या गोंयभर भोंवलो. गोंयांत ताका जायत कडेन त्रासूय जाल्यात. फॉर एग्जाम्पल काणकोण जाल्लो, ह्या वाटेन सांखळे व्हडलो त्रास, फातर भितर मारले. जेन्ना शाबू देसायान एकूच सांगलें त्या फातर मारतना, शांतादुर्गे पाव गे, हे नकळत कितें करता ते तांकां बक्षीसचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.